पोरणे गोंयचे बांदकाम आरक्षीत सुवातेत बांदलां ते बेकायदेशीर आसा देखून मोडून उडयात अशें मागतात। ह्या कामाक राखण मेळ्ळी जाल्यार ती गोंयच्याच न्ही तर पुराय भारतांतल्या प्रोटेक्टेड सायटी खातीर वायट देख जावन रावतली। आंदोलकांनी चिंता उक्तायल्या। पोरणे गोंयच्या बेकायदे बंगल्याचेर कारवाय करून तो मातये भरवण करचो अशें मागपा खातीर दिल्ली जंतर मंतराचेर आंदोलन चल्लां। हो बंगलो भाजपाच्या केंद्रीय मंत्र्याचो देखून तो बेकायदेशीर आसूनय तशाक तस्सो उबो आसा। आंदोलकांनी परत एकदां ताजेर कारवायेची मागणी केली। पूण हांगा जी एनसी शायनाग आशिल्ली बीजेपीची सेंट्रल लिडरान ती घेवन येदो व्हडलो बंगलो कन्स्ट्रक्शन करून आयज 3 वर्सां जालीं। तुम्ही पळयल्यार स्ट्रक्चर इज रेडी, बट हितूंत एक सांगपाक सोदतां जेन्ना कन्स्ट्रक्शन चलतालें आनी बोर्ड जालो तेन्ना इवन ओल्ड गोवाची पंचायतीन ते डिमॉलिश करचे म्हणून ऑर्डर इश्यू केली, पूण ताजेरय कांय जावना। सिटीजन्स, सोशल एक्टिविस्ट हे 240 डेज चेन हंगर स्ट्रायकाचेर गेले पूण सरकाराचे दोरे उक्ते जावना। म्हणून आमकां दिल्ली वचपाक पडलें सो दॅट वी कॅन सेंड अ स्ट्रॉंग मेसेज टू द एंटायर वर्ल्ड दॅट what BJP सरकार of Goa is doing. Today, if you are doing this to our old Goa, आयज एक बंगलो काढला जाल्यार BJP आणि 10 बंगले काडटले, हॉटलां काडटली, which is not right to construct. आमी मागतात की आता जेन्ना आमी रिप्रेझेंटेशन प्रायम मिनिस्टराच्या दारार पावयल्ले आसा आनी थंय तांच्या MP कडेन पावयल्ले आसा, आमी मागतात की एटलिस्ट दॅट तांचे दोळे उक्ते जावन तो इलिगल बंगलो जो कन्स्ट्रक्ट केल्लो आसा प्रोटेक्टेड सायटीत तो डिमॉलिश करचे म्हणून। It is the duty of the government of Goa to expedite with seriousness this matter, that they should take serious. They should not let it go loose. If it goes loose, the opposite party will take advantage. It is like giving the battle into the hands of the enemies here. So, आम्ही किती म्हणता natural justice दिवना, but Glenda, I'll tell you one thing. पंचायतान demolition काढलेले by following natural justice. Why was that also quashed along with buy two get one free? So natural justice दिल्यावरही तेच त्या आवेगात मरे. So I'm saying let the Sarkar take serious cognizance of this issue, and this issue we have to mind it that this is cutting across religion, cutting across states. This will set a wrong precedent all over India, and our Goans will not be able to fight this matter again. Tomorrow it will come to around the temple sites, Masjid, Sabha Masjid, and near Qutub Minar, Taj Mahal. I'm not talking about only religious sites. I'm talking about all the sites that are protected sites. आयज एक हेरिटेज सायटीन जर कन्स्ट्रक्शन येवन करता आणि त्याच्या उपरांत तुम्ही मागीर कोर्टान घालता जाल्यार ASI ची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें? आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही जाय कित्याक? हे डिपार्टमेंट शट करपाचें, तेंचे कडेन जर हे केसी हँडल करपाक जायना सपोज जाल्यार आयज म्हाका सांग हे प्रोटेक्टेड सायट डिक्लेअर कित्याक केले? इफ सपोज जर ASI हँडल करपाक शकना जाल्यार प्रोटेक्टेड सायट डिक्लेअर कित्याक केला हे आमी गोंयकार तुमकां प्रश्न विचारता। सो आम्ही दिल्ली गेले तेन्ना आमकां थोड्या लोकांनी पॉलिटिशियनांनी क्रिटिसायज सुद्धा केले, आणि हांव एक सांगूंक सोदता की हो जो इश्यू आहा न्हू प्रोटेक्टेड सायटीचो जो ओल्ड गोवा आहा हितून CRZ सुद्धा वायलेशन जाल्लेले आसा। जेन्ना इलेक्टेड गव्हर्नमेंट असता ते सगळे खायचे असतात, ते हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन असता, ताका धर्म लागना, ताका जात लागना, आणि हो जो इश्यू आसा हो गोंयचो इश्यू, गोंयच्या रिलिजनाचो इश्यू न्हू। तर गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान दखल घेवपाक जाय हातून आनी इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय। आयकयात एंथनी डिसिल्वा, प्रतिमा कुतिनो हांकां। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली।